इलेक्शन्स बोगले पावतात आनी हे नात्यान आमी कांय पक्षाचे मनीस वांगडी उमेदवार आसात ते आपली ऑफिसां उक्ती करतात खुशालकायेची वस्त इलिसांव लागीं पावता पूण हे इलिसांव एकदम गरजेचें एक लिसांव जावन आसा कित्याक गोंयकारांक जैत मारपाचें आसा आनी ते पासत गोंय आनी गोंयची सुटका जावं ही गोंयकारांनूच करूंक जाय पूण म्हज्या काळजांत ते हुस्को आसा आनी म्हज्या काळजांत एक भिरांत आसा आनी घुसपाक गोंदळ आसा कितें चलता कितें जाता ताचे वयर खूब घुसपाक गोंदळ जाला आनी भिरांत आसा शेवटाक कोण येयत कितें जायत हाचे वयर भिरांत आसा देखून म्हजो खालतो उलो जावन आसा गोंयांक तर जैत मेळटलें ही क्रांती सुरू जाल्या बरेपणाची ती गोंयकारांनूच करूंक जाय गोंयकारां मदें तर फुटी पडल्यो आनी एके भाशेन गोंयकार एकठांय जायना आनी एक मत घडून खेरीत भाशेन एक फाटी कशी विचून काडिना जाल्यार आमचेंच निसंडण गोंयकार आमी आमचेंच निसंडण करतले देखून गरज आमी सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन आमी एक मन घडून हाडून एके भाशेन हें इलिसांव झुजो आय एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड that today has been a auspicious day, the 17th of October. It's been auspicious because I'm taking a biggest step in my career. Though I was always there doing social work for the last 25 years, taking different issues for Goa and Goans, but today it's one of the I can say most auspicious day because I'm taking a step ahead in the political career. That is, I have taken the opportunity given to me, the responsibility given to me by our convener Arvind Kejriwal, our convener of Aam Aadmi Party, of being the in charge of Navelim constituency, and I am feeling glad. Yes, the coming 2022 I'll be contesting Navelim constituency assembly elections under the banner of Aam Aadmi Party. I'm very thankful to Father, our parish priest, Father Gabriel Coutinho, who came, he blessed the office, and of course I would not forget my team members of Aam Aadmi Party, the block committee, all my loving people, supporters, friends and fans. We have gathered here to shower, to give us, to bless us, to give their shower of blessings to us. And my message to Navelimच्या लोकांक, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत तुम्ही जायती इगोज्यो पळयतली, आमच्या गोंयांत जायती इगोज्यो आहात, आमच्या गोंयांत जायती देवळां आसात, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत देवळां आहात, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत इगोज्यो आहात, कपलां आहात, मस्जीद आहात, पूण हें एक स्थान हांवें ओपन केल्लें आसा. हें स्थान जें हांवें ओपन केल्लें आसा, हांव हें लोकांक नावेलीकारांक अर्पीत करूंक सोदतां. कित्याक इलेक्शन आसा म्हणल्यार 15 दीस 1 म्हयनो लोक ऑफिस ओपन करता, पूण हांवें हें स्थान ओपन केल्लें आसा. हे लोकांक न्ही, हे नावेलीच्या लोकांक न्ही, कसली गरज पडली, कितें डिफिकल्टी आहा, कितले पेपर वर्क जाय, कितें करपाक जाय ते मुद्दे मुखार घेवन हांव मुखार सरलां म्हज्या टिमाक घेवन, आनी हें हांवें तांकां अर्पीत केलां. चल ह्या फुडें वी हॅव टू गो फॉरवर्ड अंडर द बॅनर ऑफ आम आदमी पार्टी. थँक्यू.